विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीच्या समेस्त वीक्षकांक पुस्तक विचार कार्यक्रमाक येवकार. आज आमच्या संगात आसा मानेस गोकुलदास प्रभू. गोकुलदास प्रभू साहित्य अकादमी प्रशस्ती विजय. हालींच तांच्या मोठ्या कथेचो जुमो ऋतुसंक्रमणा पैसला. ह्या बुका विशयांत आज हांगासर आमी चर्चा करता. मनीस प्रभू, तुमकां कार्यक्रमाक माया मोगाचो स्वागत. नमस्कार. मनीस प्रभू, ऋतुसंक्रमणा हो तुमच्या कथेचो बूक. साधारण कितल्या तेंपा उपरांत तुमचो एक बूक आयलो, या प्रकाशीत जालो? तुका खबर आसा, म्हाजो पयलो कथा संग्रह 1991 वर्सा, ओके, 1991 वर्सा उजवाडाक येयल्लो. त्या उपरांत मागीर कथा संग्रह म्हणून हालींच उजवाडा येयला. तो म्हळ्यार ह्यो ऋतुसंक्रमण. हय. हो पयली डिसेंबर 17 तारखेक उजवाडाक येयला. हा. मदीं दुसरें पुस्तक उजवाडा येयलें, बट कथा संग्रह उजवाडा येयला ह्यो इतल्या वर्सां उपरांत. यामध्ये तुम्ही अनुवाद साहित्यान थोडे काम केलें, अणकराचें काम केलें. ऋतू पत्राचो संपादक आसा नेमाळ्याचो संपादन करीत आशिल्लो आनी हेर कामय चलत आशिल्लें. हय. सो म्हणटकीर कथा संग्रह इतल्या वर्सां उपरांत उजवाडा येयले. ह्या कथा संग्रहांत सोडून 11 काणयो आसात. हे 11 काणयो आयलेवार बरयल्ल्यो नव्योच काणयो गी या आदल्यो काणयो थोडे परिवर्तन करून या चेंजेस करून तुम्ही केल्या? ह्यो काणयो सगळ्यो जी हाजे पयलीं गोंयच्या कांय नेमाळ्यांनी, चड करून जाग, कोंकण टायम्स, कुळार, अशे कांय नेमाळी आसात. चड करून मैनाळींची पूण येता. हय. ह्या पत्रिकांनी पयलींच उजवाडाक येयल्ल्यो कथांची आतां संकलन करून, संग्रह करून पुस्तक रोवपान आतां वाचप्या मुखार येयलें. ऑफकोर्स अशी पयलीं आमी नेमाळ्यांत बी हें करता, जे कोण तरी पत्रां हो आमचो कोण संपादक आमकां कथ जाय म्हणून मागता आनी आमी तांकां धाडून दितात. पूण तशें मागतना आनी धाडून दिवचे खातीर तो आमकां एक कंडीशन दिता, अमके टायम भितर आमकां धाडून दी म्हणून. तो म्हाजो एक अप्रोच कसो आसा, म्हाका कोणेंय कथा बरय म्हणून सांगतना हांव कथा बरयता. आय एम ए कंपल्सिव रायटर. एक वर्साक 7 अशी रातचे बसून बरोवप हे म्हजे शैलींत येना. सो कोण तरी कथा जाय म्हणून सांगतना हांव ती कथा बरोवन काडटा आनी ताका धाडून दिता. सो ते वेळाच्या हाका लागून, प्रेशराक लागून केन्ना केन्ना ते कथेचें रूप, ते कथेचें कंटेंट आमच्या तकलेंत आसा, बट कथेचें ते फायनल प्रोडक्ट आमचे भावनेन ते कशी येयल्या की आमच्या भावनेन ते कशी उदेली की कथा तशीच येयल्या अशें आमच्यानी सांगूंक जायना. पूण आमकां परत एकदां ते वाचून येतना मातशे बदल हाडचे काय नाका अशे एक विचार येता. आतां ही कथा परत एकदां वाचतना ह्या संग्रहा खातीर बदल हाडच्यो काय नाका अशें म्हाज्या मनांतूं एक विचार येयलो. मुळान म्हजें एक तत्व म्हणून सांगल्यार, एकदां कथा बरयली तर मागीर तातूंत चड मॉडिफिकेशन हाडचें न्हय. तरी पूण केन्ना केन्ना खंय तरी उजवाडा येतनाय बी नेमाळ्यांनी उजवाडा येतनाय तातूंत खंय तरी प्रिंटींग मिस्टेक आसूं येता, आमचे व्याकरणाचे दिश्टीन कितें तरी मिस्टेक आशिल्लें आसूं येता, उतरां हाज्या की बरें उतरां आमच्यांनी वापरूं येता न्ही अशें एक विचार येता. सो तें सगळें लक्षांत घेवन हांव मातसो बदल केल्लो आसा. बट
मुळावो बदल आनीक व्हडलो बदल अशी आमच्यांनी सांगूं जावचें ना. मातसो बदल हाडला. तुम्ही तुमच्या पहिल्या उतरांत सांगला काळा सांगतच म्हजी काणी वासीच्या पडटा म्हणून. आणि किरणबाईन हाका फॉरवर्ड बरयला. ती म्हणटा 90च्या दखल्याचे आणि 2000 दखल्याचे काणयो सडावत अंदू आसा म्हणून. काळा सांगता काणयो वाचप्यान वासीचे म्हणजे एक तुमचे एक सिद्धांत आसा या विचार आसा ताच्या विशयान कितें सांगता तुमकां? ना प्रत्येक काणयेचे प्रत्येक कथेचे ताजे आंतरीक कथानकाक लागून आनी तातूंत येयल्ल्या कांय विचारांक लागून तातूंतल्या कांय कॅरेक्टर्साचे कितें म्हणूं येता मानसिकतेक लागून एक मर्याद येवपाची शक्यताय आसा. ओके. पूण म्हजो केन्नाय एक 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 कितें म्हणूं येता एक स्टँड म्हणूं येता म्हजें एक स्टँड आसा की तशें जावचें न्हय. आमी बरयल्ल्यो कथा ते सदां काळां खातीर आसच्यो आनी खंयचेय काळांत ते कथेचें आस्वादन जावचें हेचें एक आस्त आमी केन्ना सदां बाळगितात. बट एक केन्नाय हें आमचे आग्रहा प्रकारेचे आमचे आशे प्रमाणे जातलें अशें आमच्यान सांगूं जावचें ना. कथांक लिमीट वेळाचे नदरेंतल्यान लिमीट आसूं येता नासूं येता. पूण म्हजो यत्न केन्नाय आसता की आमच्यो कथा बरयल्ल्यो कथा ते सदां काळाक आस्वादन मेळच्यो तशी आसूंक जाय अशें म्हजें एक डिझायर आसा, आस्त आसा. आनी तें लक्षांत दवरूनूच हांव कथेचें लेखन करता. आतां हांवें थोड्यांतल्यो काणयो वाचल्यो. तांतले उकूळ काणी म्हणया भुरग्याचे तांचो आसा विशय आसा. उपरांतल्या काणयांनी भुरग्याचे विशय आसा आनी भुरगेपणाचे विशय आसा. भुरगेपणाचे कल्चरल बॅकग्रावंड आसा आमच्या भुरगेपणाचें. इवन हाची टायटलाची स्टोरी ऋतुसंक्रमणा तातूंय भुरग्याचेच विचार येतात. एक कॉन्ट्रास्ट येता. चडशे काणयांनी तुमचें भुरगेंपण भुरगें मन हें दाट आसा. हाका कांय विशेश कारण आसा की? ना मे बी म्हाका दिसता जस्ट एक कितें म्हणूं येता एक कोइन्सिडन्स अशी येता. ओके. कोइन्सिडन्स अशी येता. इनफॅक्ट ऋतुसंक्रमण ह्या कथांतूची तातूंत बायलो आसात, दादले आसात, जाणटेले आसात, भुरगे आसात. सो वयाच्या नदरेंतल्यान आनीक लिंगाच्या नदरेंतल्यान आनीक वेगवेगळ्या सामाजीक पार्श्वभुंयचे लोक म्हज्या कथांनी येता. आतां जायत्या कथांनी कांय कथांनी अशे भुरगे येयले तर ताचें कारण हें की कांय कथा बरयतना म्हाका ती कथा एक भुरग्याच्या नदरेंतल्यान बरयल्यार बरें. भुरग्याच्या नदरेंतल्यान तें सगळें तें खंयच्या प्रसंग केल्यार सादर केल्यार बरें आसतलें अशें म्हाका दिसलें. सो म्हणून उकूळ ही कथा एक ल्हान एक बाळकाच्या नदरेंतल्यान ती बरयली आसा. आनी दुसरें कारण कितें आसा एस्पेशली ते कथेचे बाबतींत सांगचें जाल्यार ते कथेंतलें थीम ज्यान येता फकत कल्चरल ज्यान आशिल्लें बॅकग्रावंडच न्हय, कल्चरल पार्श्वभुंयच न्हय. तातूंत 3-4 पात्र येतात. त्या पात्रां पैकी एकलो तो भुरगो आसा आनी एकलो ताजो बेडरिडन बापूय आसा आनी ताजी आवय आसा. ही मुखेल पात्रां आनी तातूंत ह्या भुरग्याच्या आनी बापयच्या मदें जें रिलेशन आसा न्ही ते रिलेशनाचेर फोकस घालूं आशिल्लें हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. इनफॅक्ट ते कथेंत एक बावल्याचें एक कितें म्हणूं येता एक बावलें करपाचें एक एपिसोड तातूंत आसा.
आनी एका कडेन पांचव्यान पळोवं येता त्या भुरग्याच्या मनांत त्या बावल्याचें तोंड करतना ताजे बापायचें दोळ बापायचें तोंड असो तो हें करता आनी हे रिलेशन आसा न्ही बापायचें आनी त्या भुरग्याच्या मदेचे ते रिलेशनांत मोगा परस म्हाका दिसता हेट्रडाचे वय वा विद्वेसाचे इफेक्ट चड इवन So, बापाय न्ही जाल्यार कुडीक तो वेता ते वस्तुरांनी काडूंक तेदार ताका बापाय बॉब मारता शेल्फ त्याच्या आंगार पडटा आंगार हले बरो येता वय. सो म्हणटना बापायचे आनीक पुता त्या पुताचे मदेचे ते रिलेशनशीप कसलें हाजेर हायलायट करप म्हाजे अंतो आशिल्लें जे मतींत आशिल्लें देखून तो भुरगो थंय येयला आनी कांय कडेन ऋतुसंक्रमण हे कथेंतूय तातूंत एक भुरगेपणाचे एक चली एक चेली येता एक भुरगो बायल जाता हय तिजे एक क्रिटिकल जावन आशिल्ली स्टेज आसा म्हळ्यार एक चेली एक बायल जाता ह्या स्टेजान तुले एक चेलयेक थंय एक 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 चित्रीकरण केल्लें आसा ताजेय बी कारण हे ऋतुसंक्रमण ह्या थिमांत दोन एंगलांतल्यान ते कथा हाडपाचे प्रयत्न केले न्ही एक एक जाणटेलो आनी एकली चेल्ली म्हळ्यार वयाक पाविल्ली एक चेल्ली अशी जिवितांत येयल्ल्या ऋतुसंक्रमणाचे नदर दोन एंगलांतल्यान दिवपा खातीर दोन स्टेजीसांतल्यान दिवपा खातीर एक चेल्ली एक वयार पाविल्ली एक चेल्ली आनी एक रिटायरमेंटाच्या स्टेजार पाविल्ल्या एक दादल्याक ते कथेंतून हाडिल्लो आसा आमी बारी एका इम्पॉर्टंट डिस्कशनाच्या पॉयंटाक आयल्या सो म्हाका ते विचारूंक जाय आसलें पूण तुमी सांगलें आतां ऋतुसंक्रमणांत ते दोग जाण आसात एकलो अबाउट टू रिटायर 3 दिसांनी तो रिटायर जाता आमी सदां वॉकिंगाक सांगात मेळटा तशें दोग जाण ते वॉकिंगाक सांगात मेळटा वॉकिंगाक वतात ताचे उपरांत हें येता आतां सेक्शुएलिटी गजाली प्युबर्टी कॅटेगरीची गजाली तुमी सांगल्या आतां हो दादलो अबाउट टू रिटायर आतां बायल मनशांनी कशें मॅनोपॉस आसा तशें मेल मॅनोपॉस म्हणलें एक असले एक साध्यता आसा आनी ती काणी सुरू जाता वसंत ऋतू आनी हाणें सोलून वेतना हाच्या माथ्यार फुलां पडचे दोन ती काणी सुरू जाता म्हळ्यार मोस्ट सिंबॉलीक आनी ताचे मॅटाफर्स इतले कॉम्प्लेक्स तुमी यूज केल्यात संकीर्ण मॅटाफर्स अले क्राफ्ट्समॅनशीप काणयो ओळचे इवन डॉक्टर किरणबाई तेंत म्हणटा तिच्या बुकान ती म्हणटा गोकुळांतलो तिणें बरयल्या आनी तो टायटलांत ती म्हणटा गोकुळांतलो आत्व तंत्र प्रभू म्हणून म्हळ्यार हे एक क्राफ्ट्समॅनशीप तंत्र तुमी ते प्लॉट तयार करून ताचे उपरांत ती काणी बरोवंक सुरू केली ही आतां ऋतुसंक्रमण म्हळ्यार ताचे रिटायर जावचे आनी इश्त्यान चलयेन बायल जावचे आनी ताच्या मदले हे सगळे तळमळे त्या काणयेन तुमी धरून दवरल्यात हे हाच्या विशयान कितें सांगूंक आसा तुमकां कितें आसा कथेच्या क्राफ्टा विशीं तूं सांगिल्लें हय सामान्यतायेन हांव कितें करता कथा पयलींच हांव पूर्णतायेन म्हजे तकलेंत म्हजे कल्पनेंत हांव सगळी बरोवन घेता ती सगळी बरोवन घेवन म्हाका दादोस कांय जाल्ल्या उपरांत हांव ती कागदार उतरायता ओके सो म्हणटकच पयलींच ही कथा कशी सुरू करप खंयचीय कथा सुरवात कशी आसची ताजे प्रोग्रेस प्रगती कथानकाची प्रगती कशी जावप आनीक ते खंय हाडून सोंपोवप हे सगळेच म्हजे कल्पनेंतू स्पश्ट एक रूप घेतिल्ले उपरांतच हांव कथा बरोवंक बेसता आतां अशें करतना खंयचेय कथेचे फाटल्यान म्हजे एक अणभव आसता हांव पळोवन और म्हज्या जिवितांत घडिल्ल्या म्हज्या भोंवतणींत घडिल्ल्या कांय व्यक्तींचे ना म्हणून जाल्यार म्हजेंची जिणेंत घडिल्ले कांय घडणूक आसूं येता और हांव पळोवन घेतिल्ले कांय घडणूक आसूं येता सो तातूंत तुले कांय एसेन्स म्हणया ना म्हणून जाल्यार आंग म्हणया ते हांव ते घेता ते घेवन आनी म्हजे कल्पनेन ते सगळे ते खंय बसोवंक जाय ते सगळे बसोवन मागीर एक कथेची तयार जाता न्ही
सो म्हणटकच तूं सांगलें तें क्राफ्टमॅनशीप तें एक्सपिरियन्स आनी ताका जायत्यो खंयच्या भाशेची अंग ताका जायतीं भाशेची विंगड विंगड अंग ती सगळ्यांची ते घालून मागीर हांव ते कथा बरयता म्हणटकच हें मागीर बरयतना सगळें आपल्या आप येता अशें म्हणूं येता. इवन उक्कोड म्हणून तुमी काणी सांगली आयतो तो भुरगो ते बावल्यां करता आनी ते बावल्यां ताका मारूंक आसा आनी ते बावलें मारचो वेळ आनी ताच्या बापायच्या कुडीच्या भोंवतणी मुयो येवचो म्हळ्यार तो एक्सपायर जाला. वय हें एक क्लायमॅक्सार हें येता वाह. ते देखून ते कथेचें तंत्र म्हूण कितें किरणबाई म्हणटा वय ते एक ट्रान्सेंड जाला म्हूण म्हाका भोगता. आतां तुमी ऋतू ह्या नेमाळ्याचो संपादक आसल्यात आनी ऋतू कविते खातीर आसले नेमाळ्याक वय तुमची नॅरेटिव्ह तुमची भास हांव तो पळयल्यार ती काव्यात्मक आसा. पर्दकल्याक उक्कूड म्हणल्या हाका हातूं 3 कॅरेक्टर्स तुमी सांगली ती एक भुरगो ताची आवय ताच्या बरोबर ताचो बापूय आनी एक थंय एक चित्र तुमी दितात शेजारची बायल ते उस्त्रां धुतना तिच्या बोटांच्या मोदल्यान फेंड येता ताचें वर्णन कांय 2 पॅराग्राफ येता. तो फेंड कसो येता आनी त्या फेंडान कसो सुर्याचें बिंब येता आनी हें सगळें ब्युटिफूल नॅरेटिव्ह येता. वय आतां सांगाता एक उपराटे म्हणली कथा उरपाटे म्हणली कथा आसा तातूं चापर दे कुस्ताचे कवितेचे वळींचो तुमी उल्लेख केला आनी एक कडेन रॉबर्ट ब्रावनिंगाच्या कविते विशयान बरयला म्हळ्यार तुमी कथाकार जाल्यार कविता आनी कवितेची भास कथेंत घोळोवचें आनी कवींक तांचें हाडचें हे विशयांत कितें सांग. ओके जनरली खंयच्योय साहित्यकार अशें म्हणयत की कथा कविता वा गद्य पद्य हें सगळें आसा न्ही एक बाह्य रूप बाह्य रूपान तुका कथा कविता अशें वेगळी वेगळी अशी दिसता और गद्य आनी पद्य हे वेगळे वेगळे अशें दिसता. पयलीं म्हळ्यार चड करून 19व्या शतका मेरेन गद्य आनी पद्य हाचो व्हडलो फरक आशिल्लो. तातूंत तुका हें म्हणटा खंयचे छंद मेळटाले यमक आसताले आनीक बिंब आशिल्ले आनी खंयचे फकत कवितेन तुका दिसून येवची कांय बिंब आसतालीं जी. बट 20व्या सेकंड हातूंत हें सगळें बदल्ल्या. कथा कविता कादंबरी हाच्या मदें आमी फरक करतात तरी सूक्ष्मताय हें तुमी पळयलें तरी हे फरक आसा न्ही कथा कविता कादंबरी हातूंत भितर फरक ना अशें म्हणना फरक आसाची पूण ते फरक तशे वेल डिफायन्ड अशें तुका सांगपा जावचें ना एटलिस्ट फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ लँग्वेज. पयलीं तुका कथा म्हणून सांगल्यार प्रोस रुपान आसूंक जाय कविता म्हणून सांगिल्ल्यार पद्य रुपान आसूंक जाय कादंबरी म्हणटा व्हडल्या आकाराची आसूंक जाय कथा म्हणून सांगल्यार ल्हान आकाराची आसूंक जाय असो तूं फरक करून घेतालो. बट हालीं तूं पळयलें आसतलें तुका इवन मायक्रो स्टोरीज मेळटा. कथिका सोड कथिके परस ल्हान आकाराच्यो कथा आतां येवपाक लागल्या. ऑन द अदर सायड कवितेचे तूं रूप पळयलें तर पयलींच्या भशेन कोणूय आतां छंद आनीक यमक बिंब हाजे पयलीं जशे वापर करताले तशे कोणूय आतां वापर करिना. चड करून छंदाचो प्रयोग सगळ्यांनी सोडून दिले अशें म्हणया. आतां छंदा विशींची आमचे भावना कितें आसा छंद ते इंटरनल जें कितें मेळटा तेंच दवरपाचें आनीक कृत्रीम रितीन आर्टिफिशियल रितीन छंदाचे वा मिटराचे तें प्रयोग करच्यो न्हय अशें सादारण रितीन लोकांचे एक आतां एक अंडरस्टँडींग केल्लें आसा. सो हांव सांगता कितें
गद्य आणि पद्य ओके कथा कविता हं. हाजे म्हटलं हाजे मदले व्हडलें काय आता फरक फरक ना अशें म्हणटा हांव म्हजे दिश्टीन सांगचें दिल्यार कथेंत कविता येवूं येता हं. आनी कवितेंत कथा जावूं येता कवितेंत काव्यांत काव्य रुपांत तूं कथा पयलीं पासून पळयत आशिल्लो हं. रायट फ्रॉम एन्शंट टायम्स हं. एन्शंट टायम्सांत म्हळ्यार पयलीं प्राचीन काळार हं. तुका कथा सांगपाची आसल्यार कादंबरी जाल्यार सगळें तुका काव्य रुपान तुका मेळटालें हं. बट गद्य रुपार तुका कविता तुका मेळनाशिल्ली हं. बट 20व्या शेंकड्यांत तुका हं. गद्य कविता म्हणल्यार फॉर्मॅट तुका मेळटालें कळ्ळें न्ही पळय, पळय. बट हांव हें सगळें सोडून दिता हांव कितें करता कथा बरयतना म्हजे फ्लो ऑफ थॉट हं. आनीक नरेशनांत हं. भास कशी येता तशी हांव वापरता हं. सो म्हणटकच तूं सांगिल्लें ते उकूळ हे कथेंत होय ते विमला हय तांच्या घरांतली वावराडी होय ते वावराडेन खंयचे वस्त्र वस्त्रां ती उमळटना ते फेण येतना ताजेर खंयचे सूर्य किरणां पडून कलर फेणाचे ते रंग बदलता अशें त्या बालकान पळयतना होय ते बाळकाची ती क्युरियोसिटी हं. तागेली ती उत्सुकताय कशी आसूं येता हें हांव तें अणभवल्यान देखून न्हू म्हज्या मनान तें स्पश्ट जावन तें येयलें आनी तें हांव तें हांगा आस्पावलें हांव तें आस्पावून हांगा तें खंयचे नरेशनाचे पार्ट करून घेतलें दॅट्स ऑल पळय 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 हांव तें बेसिकली सांगता तर हांव तें कविता आनीक कथा म्हणून गद्य आनीक पद्य और कविता आनीक गद्य हें हांव सेपरेट करिना जें दोनी मिक्स करूनच हांव घालता पूण उकूळ त्या कथेंतल्या मुखेल थीम कितें आसा ताका ह्या घटना कांय सीधा संबंध आसा की या कांय सिंबॉलिझम आसा की ना ते फेणाचे हातूंत कांय सिंबॉलिझम कांय हें करूं ना हांवें म्हाजे तकलेन ते सिंबॉलिझमाचे कांय त्या स्टेजीर कांय घालूं ना हांवें उकूळ कथेंतले सिंबॉलिझम फकत ते बावले पुरतें जावन आसा होय इवन भुरगेपणाच्या विशयांत आमी सांगता आनी एक काणी आसा ती कमळा म्हणून कमळा तांतूय भुरगेपणाचें आयलां मागीर भुरगें मन आसा तांतूय चडावत काणयो भुरगेपणाच्या हातूंत तांतू आसात म्हणून म्हाका दिसता म्हळ्यार ते तितलें ओवरवेल्मींग फिलींग चायल्डहूड हाच्या विशयान तुमकां आसा म्हणून ना मे बी आमचे जिणेंतले अति महत्वाचें एक स्टेज एक काळखंड म्हणून सांगितला भुरगेपण भुरगेपणांत आमचें मन नितळ आसता आनी इट इज लायक ए क्लीन स्लेट कळ्ळें तुका आनी ते क्लीन स्लेटार जें कितें पडटा ताजो प्रभाव खूब तेंपाक उरता आमचे भुरगेपणांत आमकां मेळिल्ले ते अणभव आसा न्ही ते अणभवच आमकां आमचें व्यक्तिमत्व निर्माण करता अशें म्हळ्यार चूक जावची ना एस्पेशली आमच्या भुरगेपणांत आमचें मन फॉर्मेटीव आसा देखून तेन्ना आमकां मेळिल्ले ते अणभव तेन्ना मेळिल्ले आमचे ते विचार सगळे आसा न्ही हे सगळे लायफ लाँग उरतात आनी मागीरचे जिणेंत लेगीन आसा न्ही जें कितें आमी सांगतात आमी भोगतात आमी कितें जातात ते सगळ्याचे आदार हे भुरगेपणांतले आमचे अणभवाची मे बी ताका लागून जे येता म्हाज्या कथेंत ह्या भुरगेपणाचे अणभव चड येयल्यात आतां तुमी इंग्लीश लिटरेचरांत साहित्यांत MA केलां ताचे उपरांत तुमी केरळांत आशिल्ल्या गांवांत दोन आयिल्ल्यात खंय लिटरेचर मस्त रीच आसा हाचो फायदो हे कोंकणी बरयणार जावन तुमकां जालो की बिलकूल सर्टनली इनफॅक्ट तुका खरें सांगू हांव एक वाचपी देखून हांव बरोवंक पावलां ओके आनी हांव वाचपी जावपाक कारण म्हणून सांगलें जाल्यार मलयाळम भाशेंतल्या साहित्याची
मलयाळम भाशेंतल्यान स्टँडर्ड नेमांनी आमगेल्या घरांत सबस्क्रायब करता जाल्यार आनी तातूंतल्यान म्हाका मलयाळम साहित्याची वळख जाली देखून आनी बऱ्या साहित्याची वळख जाली देखून क्लासिकल साहित्याची वळख जाली देखून आनी ते वळखी नंतर मागीर हांव मलयाळम साहित्याच्यो इनफॉर्मल ज्ञान आशिल्ले अभ्यास करपाक सुरू केले देखून म्हाका बरोवपाची प्रेरणा मेळ्ळी आनी तातूंतल्यान हांव कोंकणी एक साहित्या कडेन साहित्य रचने कडेन पावलो आनी उपरांत मागीर हांव इंग्लीश साहित्य शिकूंकय पावलो आनी ताजेय बी म्हाका खूब फायदो जाल्लो आसा. विश्व साहित्यांतूल्या बरें साहित्य इंग्लिशांतूल्या म्हाका वाचूंक मेळ्ळें तशेंच आमच्या भारतीय साहित्यांतूल्या बरें कितें म्हणूं येता कादंबरी आनीक कथा निबंध हे सगळें म्हाका अणकारिल्ल्या रुपान मलयाळमांतल्यान म्हाका वाचूंक मेळिल्लें आसा. सो म्हणटना भारतीय भासांतलें साहित्य आनीक विश्व साहित्यांतले वेगवेगळ्या भाशेंतलें साहित्य ह्या दोनूय भाशेंतल्यान म्हाका वाचूंक मेळ्ळें देखून आमचे भाशेंत हांव बरोवपाक लागतना ह्या पावंड्याच्या साहित्य म्हळ्यार वैश्वीक साहित्यांतल्यान जे वयले पावंड्याचें साहित्य आसा ते साहित्या कडेन तुळना करच्या रितीन हांव बरोवंक जाय अशी एक भावना म्हाका बिगिनिंगा साकून हेची आशिल्ली. सो म्हाका फायदो जाल्लोच. होय. हांव जायत्या मलगड्या कथाकारा कडेन उलयलां संदर्शनां घेतल्यांत तो ताणें सांगिल्लें एक उतर आसा म्हळ्यार आपल्या बरपांत कथाकारांच्या बरपांत काणयांनी खंय ना खंय ऑटोबायोग्राफिकल या खुद्द कथाकार खंय ना खंय ताचे मी सोडटा म्हणून म्हळ्यार तो आसता म्हणून हे कितल्या वांट्याक दिसत. म्हाका दिसता तें आसूंकच जाय. खंयचेय कोणाच्याय साहित्यांत तो लेखक आसतलोच आसूंकच जाय. एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आसूंकच जाय. सेकंडली म्हज्याय खंयच्या लेखनांत म्हज्याय साहित्यांत म्हजें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आसतलें आनी आसा. बट म्हज्या लेखनांत दोन एलिमेंट्स आसा. एक म्हजें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आनी एक म्हजे भावनेचें एलिमेंट जें हांव इमॅजीन करता तें बी आसा. सो जीं कथापत्रां आसा म्हज्या कथेंतलीं कथापत्रां आसात तातूंत हांव आसा तशेंच हेर लोकूय आसात जे हांव XYZ म्हूण कथापात्रां निर्माण केल्यात त्या कथापात्रांत दुसरे लोक आसात आनी जायतीं कथापात्रां दुसऱ्या लोकांचे इमेजांतल्यानच हांव घेतल्यात. एट द सेम टायम तातूंत हांवूय आसा. आतां जायते हे आसा न्ही खंयचे फॉर एक्झाम्पल हे घे तूं ऋतुसंक्रमण घे. ऋतुसंक्रमणांत तो हो आसा कोण वय दोग जाण व्यक्ती आसा. ते दोगूय जाण व्यक्तींत हांव आसा. ओके ते देखून ते पोएट्रीशन डिस्कशन जाता. वय दोगूय जाण आसा देखून दोगूय मनशांत हांव आसा. सो हे दोनूय आसा. सगळ्या कथापात्रांनी हांव आसा आनी खंयच्याय एका पात्रांत हांवूय आसा हेर मनीसय आसा. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पीपल. एक प्रश्न म्हाका विचारया म्हणून दिसता तुमकां. आतां हर एक ऑथर लेखक खंयच्या एका तरी आयडियोलॉजीक सबस्क्रायब करता. अशें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट ताच्या बरपांत येतना ताणें सबस्क्रायब करची आयडियोलॉजी ताका कळीत आसतना या कळीत नासतना ताच्या कथेंत या गद्य साहित्यांत येवची साध्यता आसा की? साध्यता आसा पूण हांव कितें करता म्हजे कथांनी हांव कितें करता म्हजे कथांत एक कथानक आसा. सो ते कथानकाक सर जाल्लें पात्र हांव तयार करता आनी तें पात्र तयार करतना तातूंत विंगड
अँगलांतल्यान ऑर विंगड विंगड विचारधारेची कथापात्रां आसूं येता. समटायम्स ह्या कथापात्रांचे विचारधार एकमेका कडेन कॉन्फ्लिक्ट जावचे रितीचे आसूं येता. म्हणटकीच हांव कितें करता ते तूं आयडियोलॉजी म्हणटा, हांव ते आयडियोलॉजी म्हणना, हांव विंगड विंगड विचारधारेची कथापात्रां म्हणटा. सो हे विंगड विंगड विचारधारेची दिश्टिकोणाची कथापात्रां येतना त्या त्या दिश्टिकोणाक सर गेल्लें पात्र हांव तयार करता. सो म्हजें एक खंयची एक आयडियोलॉजी त्या पात्राचे विचारधारेंत वा तांच्या संवादांत तांच्या उतरांत येता अशें हांव हें करिना, खंयचें प्रोपगेट कर. हांव तांकां तयार करिना. तांचे विचारधारेक तांचे ते इमोशनल जावन आशिल्ले ते व्यक्तिमत्वाक सर जावन कितें येवंक जाय, कितें उलोवंक जाय, कितें करूंक जाय, तेच पद्दतीन हांव ती कथापात्रां तयार करता. म्हणटकच दोन कथापात्रां मदें कॉन्फ्लिक्ट जावं येता, बट ते एकच कथापात्रा भितर बी समटायम्स ते कॉन्फ्लिक्ट येवं येता, कित्याक दोनी विचार एकय व्यक्ती भितर येवं येता. सो तेन्ना तसले कॉन्फ्लिक्ट एक कथापात्रां भितर येवं येता. बट एक कथा लेखक म्हणून हांव जतनाय घेता की म्हजें म्हजी एक अस्सल एक नजर आसूं येता, एक फिलॉसॉफी आसूं येता, एक आयडियोलॉजी आसूं येता, हें हांव ह्या कथापात्राचेर थापिना. ते कथापात्र कशें आसूं जाय म्हणून हांव ते कल्पना केल्या की ते कल्पनेक सर जावन हांव तांकां आयडियोलॉजी आसूं दी ऑर लॅक ऑफ आयडियोलॉजी आसूं दी ते हांव तांकां दिता. आता अखेर करचे पहिले एक प्रमुख सवाल, एक कथन तंत्र म्हणून किरणबाईन तो बरयला. तुम्ही कथन तंत्र क्राफ्ट्समॅनशीप म्हणून उदोड सांगलें, कथन तंत्रान भार तुम्ही अव्वल म्हणून. आता एक सवाल म्हाका भोगता, कथा पयलें या कथन तंत्र पयलें, हे विचारूंक ह्या संग्रहांतले 2-3 काणयो म्हाका उत्तेजीत करतात. एक उकोड, तांतू बावलें ताका मारता तो तें बापूय मरता. आपालिपा काणयेंत तें भुरगेंपण आसा आनी तो स्वप्नांतलो हें जाता, तें तशेंच एक हें आसा. ऋतुसंक्रमणा काणयेंत तशें आसा, तिशिल्यान तो 60व्या वर्साक वता, तिशिल्यान ताची नात ती चली आसली बायल मनीस वता. अशें एक नमुन्याचें एक इक्वेशन, हें समीकरण क्राफ्ट करून दवरलें बरें भोगता. सो तें पात्रांक कथेंत कितलें स्वतंत्र आसता आनी ती ह्या कथन तंत्राच्या भितर कितली शिरकोन पडटा, हाचे विशयान केन्ना तुमकां एक संघर्श येयल्लो आसा रचन करतना कृतयेचें? ना, हांव सांगलें न्ही, हय. म्हाज्या तकलेंत एक कथा जल्माक येतना एक रूप आसता. ती कथा अमके अँगलांतल्यान ती येवंक जाय, अमके पद्दतीची आसूंक जाय, ते कथेचें कंटेंट अशें आसूंक जाय, तातूंत पात्र अशें आसूंक जाय, आनी ताणें कशी कशी उलोवंक जाय, ही हांव ते सगळ्यांची एक प्लॅन करता. आनी तशें करतना ते क्राफ्ट आनीक ते कथा म्हण, कथेचें कंटेंट म्हण, कथानक म्हण, ते कथानक ना म्हणल्यार ते कथा सांगपाची रीत, ह्या सगळ्यांची हांव कितें करता, ते एक हें करिना, खंयचें ते एक जावन वता, इज हार्मोनायज्ड, ते हार्मोनायज करूनूच हांव व्हरता. कथा तांच्या उतरांतल्यान करणेंतल्यान जावचे एक्शन, ते सगळें ते एक्शन नॅरेट करचे एक पद्दत, हे सगळ्यांची मेळून हार्मोनायज जावन एक प्रॉडक्ट मुखार येता. सो म्हणटना कसलीय एक चड आनी एक उणें अशें जावून जे अशें म्हजें एक प्लॅनिंग आसता. सो हांव तुका पयलीं सांगिल्ले भशेन ना, पयलींच म्हज्या कल्पनेंत ती तयार जाता न्ही, ते वेळार ह्या सगळ्यांची प्लॅनिंग जाता. ओके. आतां ह्या संग्रहांत हांवें विचारूंक जायना, एका बापायक सगळीं भुरगीं एकच लेख इक्वल मोग करतात, पूण तुमकां आवडलेली
कथा खंयची हे संग्रहांत होय. ना तूं सांगिल्ले भशेन म्हाका तशें सांगप बरी कश्टांचे कठीण आसा. तरी पूण हांव सांगन म्हजे हाका लागून खंयचे म्हजे प्रकृतीक लागून हं. गोकुळदास प्रभू हे व्यक्तीची एक प्रकृती आसा. होय. ही प्रकृती वैचारीक ज्ञान आशिल्ली प्रकृती म्हणूया. होय. सो त्या प्रकृतीक लागून जिवीत वळत आसा म्हणून एक कथा आसा तातूंत. होय ती लांब आसा. हय ती लांब आसा. आनी ती कथा बरोवंक म्हाका खूब टायम लागल्या. ताज्या फाटल्यान एक कितें म्हणया आतां एक विचित्र एक व्यक्ती आसा आनी ताजी भयण आसा. ताजी एक फिलॉसॉफी आसा. हय. आनी तातूंत ते कथेचे निमाणे कडेन ताजे विचारधारेन तेचे एक बदलावणी आसा. सो ही कथा बरयतना म्हाका खूब इनवॉल्वमेंट आशिल्लें. असले व्यक्ती हांव पळयल्या रियली पळयल्या मंगळुरांत. हांव मंगळुरांत येवन हांगा काम सुरू करतना एक असले एक व्यक्ती ते कथेन तुले एक कथापात्र आसा न्ही तसले एक व्यक्तीक हांव पळयलो आसा. आनी ताणें हे कथेंतून तो सुयसायड करूंक भायर सरता केल्या. पूण ही नीज व्यक्ती ताणें सुयसायड केल्लें म्हणून हांव आयकल्लें. आनी सिमिलर टायप ऑफ व्यक्ती म्हणटकच हें सगळ्यांची लक्षांत घेवन सांगतले रे ती कथा म्हाका बरयतना हाजी खूब सॅटिस्फॅक्शन मेळिल्ली एक कथा हेजें सांगान. पूण आनी काही जायत्यो कथा आसा. हातूंत तुळशी कितें म्हणटा तुळशी कितें म्हणटा निमाणी कथा. तुळशी कितें म्हणटा ही कथा बी म्हाका वैयक्तीक रितीन खूब म्हाका सॅटिस्फॅक्शन दिलेली कथा. अशी प्रत्येक कथा पळयन एक दोन कथा सोडली जाल्यार उरिल्ले सगळे कथा म्हाका खूब सॅटिस्फॅक्शन दिल्ल्यो कथा अशें हांव सांगन. किरण भैयानी म्हणा तुमकां कथन तंत्रांत तुमी एकदम एक्सपर्ट म्हणून आतां नवे काणयो बरोवचे चालू आसात. चालू आसा आनी बेगीन सांगल्यार आनी एक 7-8 म्हयन्यान म्हणजे तिसरो एक संग्रह हाडपाचें म्हजें एक येवजण आसा. सो होपफुली इट विल कम आउट. पळय तुमच्या कथा संग्रहाक सर बरें मागता. आमच्या विक्षकांक हो अंकडो अखेर करतना एक उडास करून दिता. ऋतुसंक्रमणा गोकुळदास प्रभू हांणी 1990 आनी 2000 ह्या 2 दखल्यांनी बरयल्यो 11 काणयो हातूंत आसात. ऋतुसंक्रमणा काणी न्हीद जावन सिंबॉलिकली आनी ताणें यूज केल्ली भास आनी वापरलेले मॅटाफर हाचे खातीर अव्वल आसा. तशेंच दुसऱ्या काणयोय हातूंत अव्वल आसात. गोंयच्या संजना पब्लिकेशनान हो बूक पयस केला. हाचें मोल ₹250 आसा आनी ह्या पुस्तकाक बरें अभ्यासान बरलेलें आनी अध्ययनात्मक प्रस्तावन डॉक्टर किरण बुळकुले हेणें बरयलां. हांगासर हो अवस्वर आमी अखेर करता. मुखल्या पुस्तक विचार अवस्वरांत आनी एक बरयणार सांगता तसो पुस्तक घेवन आमी मेळया. ह्या कार्यक्रमाक येवन ऋतुसंक्रमण ह्या पुस्तका विशयांत तुमचे विचार आमचे सांगता वांटून घेतिल्ल्याक गोकुळदास प्रभू तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.